विसवप्रांत तुमकां परत एकदा येवकार। ठाणे सरकारी शाळेचो स्वच्छता मोहीम कार्यक्रम जालो। थळावो पंच सदस्य निलेश परवार हांचे हस्तुकी ह्या मोहिमेची सुरवात जाली। ज्या वाठारान आमची शाळा आसा तो वाठार आमी पयलीं नितळ करूया आनी मुखार वचूया म्हूण शाळेचे शिक्षक उलयल्या। ठाणे 70च्या नाडेक्स गोवा खातीर निलेश परवार। आम्ही प्रत्येक वाड्यार वयतले, वाड्यार वचून प्रत्येक घराक आमी विजीट करतले, प्रत्येक घराक विजीट करून थंय निरीक्षण करतले आणि निरीक्षण केल्या उपरांत आमी तांकां एक स्वच्छतेच्या संदर्भात आमचे कडेन जी एक थीम आसा ती थीम तांचे पर्यंत पावयतले। आमचो उद्देश ह्या गव्हर्मेंट हायस्कूल ठाण्याचो उद्देश एकच आसा की आमी ज्या भागान आमचे हायस्कूल आसा पळय त्या वाड्यान आमी चडशे स्वच्छतेचो मॅसेज दिवपाक पळयता। कारण प्रत्येक घर जर क्लीन जालें जाय जाल्यार देश घर आणि घराचो परिसर जर क्लीन जालो जाल्यार देश क्लीन जावपाक वेळ लागचो ना। आणि सांगपाचें म्हणल्यार कितें, आपलें घर जेन्ना निवळ करता आसतना हे घराची घाण दुसऱ्या कडेन न पडटा अशा पद्दतीची स्वच्छता करपाक जाय। कारण ना जाल्यार आमी अशें पळयतात की आपलें घर स्वच्छ करता आसतना ती घाण व्हरून दुसरे कडेन डंप करता। हे जे जाता पळय न्ही हें रोखपा खातीर आमी हो जी स्वच्छता मोहीम आनी आमकां एक बरें सुंदर असो स्वच्छता पखवाडा जो मेळ्ळ्या कारणान आमी हे कार्यक्रम आमकां घेवपाक लागलो। आनी जवळ जवळ आमी 10 दीस हो कार्यक्रम काटेकोरपणे ज्या प्रमाणे MHRDचे जे सर्क्युलर आसा तेज्या प्रमाणे काटेकोरपणे आमी हाचो वापर केलो आणि खरेंच ही बरी संद आसा। स्वच्छतेची मॅसेज आसा, ही आमगेली भुरगीं आसा ही मॅसेज आपल्या घरा पर्यंत पावयतली, वाड्या पर्यंत पावयतली आणि जेणे करून जो मोदीचो आसा पंतप्रधानाची स्वच्छता संदर्भात किंवा महात्मा गांधीचे आमचे हें आसा जेची आज 150वी हेची जयंती आसा त्या निमित्तान ही कार्यक्रम आमकां बऱ्या पडलो आणि ही स्वच्छतेची मोहीम आमकां राबोवपाक मेळ्ळी। आमची एक्चुअली हे स्कूल स्वच्छता मोहिमे खातीर ऑलमोस्ट आमी भुरग्यांक सगळे आमची टोटल स्ट्रेंथ 276 तातूंत आमचो पखवारो जो पर्यंत स्टार्ट जाल्लो आसा तो पर्यंत आमी सगळे आमची स्कूलूच आमचे पार्टिसिपेट जाल्ले आसा। तर आमी वेगळे आमी तरेतरेचे जे कितें आमचे आसा पळय क्लिननेस प्रोग्राम हे सगळे आमी घेतलेले आसात आनी तातूंतूच आमचो आयची ही रॅली म्हणल्यार कितें आसा हो सगळो मॅसेज पास करपा खातीर आनी आमी स्वता म्हणजे करून तांकां दाखयतात। जस्ट मॅसेज हो गांवांत जालोच आनी प्लस आमच्या भुरग्यांनी हातान घेतलेलो आसा हो सगळो क्लीन जावपा खातीर आनी हो आमचो आतां सुरवात जाल्ली आसा। म्हणजे स्वता पर्यंत पयलीं आमी स्वता आमचे स्कूल क्लीन करपा खातीर लायिल्लें आसा आणि आमचे सरावंडींग सगळें आमी क्लीन केल्लें आसा। तशेंच स्वता स्कूल क्लीन जावन आतां आमी आमचे एक गांव घेतलेलो आसा तो आमी आतां क्लीन करतात। म्हणजे आतां सुरवात जाल्ली। सुमार कितले भुरगे पार्टिसिपेट जाला ते? आमचे सुमारे आतां अरावंड आतां सद्या ह्या आमी 5 क्लासी घेतलेले आसा, म्हणजे मोर दॅन आमचे 150 सुमार भुरगीं पार्टिसिपेट जाल्लीं आसा।